नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अस्मिताय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटात की बायलांनी सगळे क्षेत्रां काबीज केला. प्रत्येक क्षेत्रांत तिने आपली एक नामना केला. अशेंच एक व्यक्तिमत्व आज आमच्या बरोबर आसा. ओळख करून घेवया त्याची आणि जाणून घेवया ताजी यशोगाथा. शमी साळकर हाणे आपल्या करिअरची सुरुवात न्यूज जर्नलिस्ट आणि अँकर म्हणून केली. झी न्यूज, आज तक सारख्या चॅनला खातीर ताणें काम केलां. गोवा न्यूजलाइन चॅनलचे ते फाउंडर मेंबर. सध्याचे वास्को म्युनिसिपॅलिटी काउन्सिलर. तसेच वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांची घरकान. मेळुया शमी साळकर हांकां. अस्मितायच्या भागान आमच्या बरोबर आसा आमची आयची सोयरी शमी कृष्णा साळकर. आणि ताच्या बरोबर भासाभास करून आमी जाणून घेतली की ताजो हो यशाचो प्रवास कसो आशिल्लो. शमी, तुका आमच्या कार्यावळीन येवकार. नमस्कार. सगळ्यांक पयलीं तुका विचारून दिसता की तुका सगळीं जाणां एक जर्नलिस्ट, एक न्यूज रिडर म्हणून सगळींच वळखताली आणि त्याच हेतून तुवें नामना केल्ली. सो ह्या फिल्डान तूं कशें पावलें? पत्रकारिता खंय तरी म्हाका पयलींच्यानूच आवडटाली, कित्याक म्हजो बाबा वामन प्रभू हे एक पत्रकार जावन आशिल्ले आनी म्हजें साहजिकूच आशिल्लें की म्हाकाय फुडें व्हडलें जावन एक पत्रकार जावपाचें आसा. पूण म्हज्या मनान आशिल्लें तें इलेक्ट्रॉनीक मिडिया. आनी जेन्ना हांव पास आवट म्हणजे शिक्षणूय हांवें त्याच दृश्टीन पुराय केलें. झी न्यूज, आज तक, ANI ह्या सगळ्या हातून हांवें काम केलां. पूण सगळ्यान खरो सॅटिस्फाईंग जो मोमेंट आशिल्लो तो जेन्ना आमी आमचो गोवा न्यूज लायन कोंकणी चॅनल स्टार्ट केलो तेन्ना खरें म्हळ्यार म्हजी वळख सगळ्यांक जाली. म्हणजे न्यूज दिता ते चली हाजो सगळ्या कडेन तशीच वळख जाली. आनी अप्रूप आशिल्लें कित्याक तेन्ना चलयो नाशिल्ल्यो जर्नलिजमान. आनी हांव म्हजी स्वताची स्टोरी शूट करून जेन्ना हांव सांजचें परते सकाळीं दिशिल्लें चली परते जेन्ना सांजचें न्यूज दिता हाच्या खातीर खंय तरी लोकांक ताचें अप्रूप आशिल्लें. आनी ताज्या खातीर काय कितें सगळ्या गोंयभर म्हाका न्यूज वाचताले म्हणून न्यूजाचेर खूब वळख जाली. अजुनूय म्हाका लोक विचारता तुमी टीव्हीर येताली न्ही. म्हणजे बरीच वर्सां जालीं खरी, आतां हांव ना, पण लोकांक यादी आसा आनी ताजें म्हाका खरें बरें दिसता. कित्याक म्हाका दिसता तो पिरियड म्हज्या खातीर खरो गोल्डन पिरियड आशिल्लो. कित्याक आमच्या गोंयचेच गोंयकाराकूच दाखोवपाक, म्हणजे जे गोंयान घडटा ते गोंयकारा खातीर दाखोवपा खातीर आमचो तो पयलो प्रयत्न आशिल्लो आनी तो बऱ्या तरेन यशस्वी जाल्लो. सो न्यूजलाइन गोंयची सगळ्यान पयली चॅनल आशिल्लो तो. आनी म्हाका बरें दिसता की खंय तरी हांव ताचो एक पार्ट आशिल्लें. तूं तेन्ना फर्स्टूच चली म्हणलें तुवें त्या फिल्डान. सो तेन्ना तुजो अनुभव कितें आशिल्लो? म्हणजे दादल्या मदीं काम करप, एक चली भुरगें करता आनी तेन्ना तुजी एजूय तितलीच आशिल्ली की जस्ट पास आवट आशिल्लें. सो खुबशे प्रॉब्लम्स आयले आसतले, खुबशे चॅलेंजीसूय आयले आसतले. सो ते कशें तूं फेस करतालें सगळे? चॅलेंजीस म्हणल्यार न्ही, गोंयान म्हाका दिसता स्वता एक गोंयकार जावन आशिल्ल्यान आनी खंय तरी बाबाय त्याच फिल्डांतलो आशिल्ल्यान सगळे हे जे वळखीचे लोक आशिल्ले, जो सर्कल आशिल्लो तो खंय तरी वळखीचो आशिल्लो आनी ताज्या खातीर म्हाका खूब कांय इजी जावन गेलें. पुणून चॅलेंजीस म्हणटा पळय, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया बद्दल लोकांक तितलें खबर नाशिल्लें. म्हाका याद जाता सुरवातीक सगळे आमचे पॉलिटिशियन्स जावं इंडस्ट्रियलिस्ट तांकां लेप मायक सुद्दां लावपाक इनिशियली कळनाशिल्लें. म्हणजे खंय तरी नवें आशिल्लें सगळें. आनी गोवा न्यूजलँडाच्याच बाबतींत न्ही, म्हणजे न्यूज बायट कशी दिवप, म्हणजे 15-30 सेकंदां भितर लोकां कडल्यान उलोवन घेवप, जावं हिंदीन उलोवन घेवप. कित्याक तेन्ना हांव झी न्यूजा खातीर आशिल्लें आनी तेन्ना खंय तरी लोकांक दिसतालें की अरे हें आनी म्हणजे खंय तरी नवें आशिल्लें. सो त्यो चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. आनी बरें दिसता की सुरवात हांवें पळयल्या, म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया न्यूजाची तरी सुरवात. मागीर हळू कॅमेरामॅन म्हणजे लोक येत गेले आनी खुबशे लोकांनी केबल टीव्ही जावं मागीर बाकीच्या चॅनलांनी हांगा पोस्टिंग्स दवरली. सो सुरवात जी हांवें केल्ली ताजे म्हाका म्हणजे चॅलेंजीस न्ही, म्हाका एक्सपिरियन्सीस खूब बरे आयले. सो मिडिया फिल्डांतल्यान तूं स्विच ओवर जालें ते पॉलिटिक्सान. फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू अ म्युनिसिपल काउन्सिलर, हो तुजो स्विच ओवर कसो जालो? तूं म्हणटा तितलो सोंपो स्विच ओवर न्ही तो. एक्चुली न्यूज करता जेन्ना मागीर लग्न जालें म्हजो जो मिस्टर आसा ते हांगा काउन्सिलर आशिल्ले तेन्ना. आनी 15 वर्सां म्हणजे लास्ट, म्हणजे आतां लग्नाक आतां 15 इयर्स कंप्लीट जाले आनी लास्ट म्हणजे 15 इयर्स तो ह्या वॉर्डान काउन्सिलर आशिल्ले. आतां हालींच तांकां ह्या इलेक्शनान ते वास्कोचे MLA म्हणून निवडून आयल्यात. पुणून जेन्ना 15 वर्सां तांच्या खांद्याक खांदो मेळोवन खंय तरी हांव वास्को काम करपाक लागलें. कित्याक
म्हजो फील्ड जरी जर्नलिझम आशिल्लो खंय तरी सोशल फिल्डाक इट वॉज वेरी मच कनेक्टेड. आनी स्विच ओवर फ्रॉम ऑन वन सायड ऑफ द कॅमेरा टू अदर सायड ऑफ द कॅमेरा अशें म्हणल्यार जाता. सुरवातीक हांव फाटीं म्हणजे ताका बॅक सपोर्टूच आशिल्लो म्हजो तांचे म्हणजे कित्याक एका वॉर्डाचे लिमिटेशन्स म्हणजे तितलेंच काम आसतालें. 2017 जेन्ना तांणी निवडणूक लडयली तेन्ना आमचे फूल वास्को कडेन संपर्क आयलो आनी तेन्नाच्यान खंय तरी काम वाडत गेलें. योगायोगान लास्ट इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जालें तेन्ना हो वॉर्ड नेमको महिला जालो, वुमन्स जालो. आनी वुमन्स जालो म्हणटकीच 15 वर्सां जाच्या बरोबर एक कावन्सिलरा बरोबर काम केल्लें आशिल्लें हांवें, ताणें खंय तरी म्हाका तूं चल फुडें, तुवें केलांच म्हणपाक आपल्या बरोबर काम, आतां म्हणपाक लागलो तुजें म्हाका फुडलें काम हेल्प करपाचें तुजें. सो तशें त्या खातीर हांव ह्या हातून आयलें. आनी म्हाका बरें दिसता की ताज्या कामाची पावती म्हाका लोकांनी दिली म्हणल्यार पूर्ण गोंयान ऑलमोस्ट ह्या प्रभागान म्हाका 85% वोट शेअर पडलो. सो आय वॉज ऑलमोस्ट द हायस्ट इन गोवा. आनी बरें दिसता केन्ना ताजे केल्ल्या कामाची खंय तरी श्रेय हय खंय तरी पावती तांचे तुजे तितले आशिल्ले एफर्ट्स आशिल्ले तूं ते आशिल्ले नक्की, पुणून खंय तरी ताजे कामाक म्हणजे खंय तरी ताज्या बरोबर 15 वर्सां काम करून तितलें म्हाका मातशें इजी जालें काम. तुमी खुबश्यो आतां सोशल एक्टिविटीज करीत आसता, सो स्पेशली कित्याचेर तूं फोकस दिता? फोकस म्हणल्यार सोशल एक्टिविटीज खूब आसा. वास्को सारकी जी वास्को शारान आमी पळयल्यार कॉस्मोपॉलिटन क्रावड आसा. टिपिकल गोंयकार क्रावड असो खूब ना. सगळ्या तरेचे समाज, मागीर ते उत्तर भारतीय जावं, मागीर बंजारा समाज जावं, मागीर खूब म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या तरेचे राजस्थानी खूब समाज आसात हांगा वावुरपी आनी ऑलमोस्ट लायक अ मिनी इंडिया. सो प्रत्येकाचे द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रॉब्लेम्स आसा ते वेरिड म्हणटात तशें. पूण म्हाका दिसता खूब कडेन एम्प्लॉयमेंट इज एन इशू. जशें फूल गोंयान आसा तशें हांगाय आसा. एम्प्लॉयमेंट इज एन इशू. म्हणजे 2-3 हांगा स्लम्स आसा. खंय तरी थंयच्याय बायलांक खंय तरी फुडें काडपाचें तें आसा. दोज आर इशूज. सो बेजिकली इशूज तशे आसा मोर रिलेटेड म्हणटात तशें की सामाजीक खंय तरी. पण तुवें आतां कितें स्टेप्स घेतला, म्हणजे तुमी आतां सोशल वर्काच्या थ्रू कितें आतां केला बायलां खातीर किंवा समाजा खातीर, तुमच्या वास्कोकारा खातीर? समाजा खातीर म्हणल्यार आमचें आतां ऑफिस चालू आसता कंटिन्युअसली. सो खंय तरी गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्किम्स आसा त्यो त्या गळामेळेन पावच्यो. म्हणजे खुबश्यो स्किम्स आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान आनी त्यो जाता तितल्यो लोकां पर्यंत पावच्यो, लोकांनी ताजो लाभ घेवचो. खूब कडेन अशें दिसता की लोकांक खबर ना, डिसेबिलिटी आसा, इवन बेजीक म्हणजे खूब तरेच्यो स्किमी आसा ज्यो लोकांक खबर ना. सो आमचो भर असो आसता की आसा आनी ते लोकां पर्यंत पावोवपाचें. सो सगळो पेपर वर्क जावं तांचें सगळें म्हणजे तांकां एक पयसो दिनासतना ऑफिसान खंयचेंय काम आसूं ते आर फ्री टू कम इन आनी आपलें काम करून घेवपाक तांकां फूल हें आसा. सो लोकांक आतां जाय तशेंच की एका कडेन पावता की 10 कडेन तांकां धांवडाय नासतना तशें जेन्ना तांकां काम मेळटा न्ही तांकां खूब बरें दिसता. कित्याक लोकां कडेन तो टायम ना. लोक खंय तरी आनी स्पेशली हो क्लास आसता तो लेबर क्लास आसता, तांकां कशें आसता तांकां दिसवडो वता तांचो नाल्यार. सो एकाच टायमार येवन ते सगळें काम. सो खंय तरी आमी आमच्या वाटेंतल्यान सगळ्या समाजा खातीर म्हणटू त्या एकाच पर्टिक्युलर हाज्या खातीर अशें न्ही, पूण ऑफिसांतल्यान जाता तितली मदत आमच्या वाटेन. बाकीचे आसतात चालू, खंय तरी ब्लड डोनेशन आसता जावं सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर कितें नाल्यार हेल्थ टॉक्स, हे सगळें सायड ऑन द सायड चालू आसता. पूण बेजीक जे काम आसा ते ऑफिस तांचें मेन काम आसता ते डॉक्युमेंट्स ना सारके जाग्यार घाल, हें करून दी. ऑल दॅट इज वन कायंड ऑफ अ सोशल वर्क वी डू. ओवर द इयर्स तूं कितलेशाच बायलां बरोबर वावुरता, खुबश्या बायलां कडेन तुजें इंटरेक्शन जाता. तुका पर्सनल लेवलाचेर कितें दिसता की आतां सद्या बायलांचो मेन सोशल प्रॉब्लेम किंवा मेन इशू कितें आसता तेंच्या मदीं? सगळ्यान चड बायलांचो इशू म्हळ्यार म्हाका दिसता सद्याक इज एम्प्लॉयमेंटूच. बायलो आतां खंय तरी आपल्या घरान कॉन्ट्रिब्यूट करपाक म्हणजे सगळेच इन्फ्लेशन
मार्गा हे सगळ्या हातून खंय तरी आपलो घराक हातभार लागचो म्हणून सगळ्यो बायलो सद्याक प्रयत्नशील आसात. सो खंय तरी तांकां अशें दिसता की आपल्याक खंय जॉब मेळचो. आनी म्हाका दिसता मेजर इशू आज आसा तोच जो बायलांचो हें करपा जाय. शिकल्यात बायलो बऱ्यो आनी खंय तरी तांकां जाय तशे जॉब क्रिएशन जावं खंय तरी तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आतां तुमकां म्हणलें तशें हांवें गव्हर्मेंटा कडल्यान स्किम्स आसा, स्वावलंबन स्कीम आसा, कितें म्हणजे खूब गोश्टी आसा. सो खंय तरी म्हाका दिसता त्या हाजेर आमकां चड कॉन्सन्ट्रेट करपाची गरज आसा. म्हजें तशें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे बी सगळे चालू आसा. लोकांक जाता तितलें एम्पावरमेंट बायलांक दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा आमचो. आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता हळू हळू खंय तरी आमी कितें तरी करतली. कित्याक आतां पर्यंत सुद्दां खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आमी केल्याय बी आनी आमी प्रायोरिटी दिता बायलांकूय जाता तितले खंय कितें आसा जॉब्स आसा जाल्यार तांकां तांचो जॉब प्रोफायल्स आमी घेवन दवरता. जाता तितले लोकांक पुश करचें, जाता तितले बायलांक फुडें काडचें. दॅट म्हाका दिसता दॅट इज व्हेरी सॅटिस्फायींग. तूं स्वता एक बायल आनी आतां पॉलिटिक्सान आसा. तुका कितें दिसता की बायल मनशान पॉलिटिक्सान येवप कितलें गरजेचें आनी ती कितलें बऱ्या पैकी हें हँडल करूं शकता? म्हाका दिसता बायलांनी पॉलिटिक्सान येवप खूब म्हत्वाचें. कित्याक काय म्हळ्यार एक बायल मनीस एक जो तांचो विचार आसता इट इज ऑल इन्क्लुजीव. म्हणजे खंय तरी दादलो मनीस चिंतना सुद्दां न्ही थंय बायलेची तकली पावता आनी हेतू आमकां आमी घर सांबाळटनाच आमकां कळटा. सो खंय तरी बायलांनी पॉलिटिक्सान येत जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी इवन ताका एक वेगळो दृश्टिकोन मेळटा. एक there's a third dimension to that. म्हणजे नॉर्मली लोक अशें पळयतना ताका खंय तरी हें सोडून आनी कितेंय करूंक जाता. मागीर मातशें ह्युमेन आनी मातशें जाता. अशें दादले करना तशें म्हणना पूण म्हाका दिसता चड बायलांचें पार्टिसिपेशन वील हेल्प स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स एरिया, हेल्थ, धाकट्या भुरग्यांचें एज्युकेशन. कित्याक आमकां जसो समज आसता न्ही तो खंय तरी ते बाकीच्या हातून इनवॉल्व आशिल्ल्या कारणान काय कितें खबर ना पूण खंय तरी एक वी आर वन स्टेप अहेड इन दॅट फोरसायट म्हणटात पळय खंय तरी. पण तरी सुद्दां हे सगळें आसून लेगीत बायलांचे पॉलिटिक्सान येवपाचें प्रमाण खूब कमी आसा कशें तुका दिसना? सामकें कमी ना. आतां हळू बायलो येवपाक लागल्या पॉलिटिक्सान. कित्याक खंय तरी घरच्यांनूय सपोर्ट जाय पडटा. हांव तुका स्वता सांगता पॉलिटिक्सान कंप्लिटली येवप कित्याक कठीण जाता. बायलांचें बाकीचें आसता, घर आसता सांबाळपाचें, काम आसा जाल्यार काम आसता आनी ताजेर मागीर पॉलिटिक्स आसता. सो घरा जर सपोर्ट आसत तुजो बऱ्या पैकी जाल्यार बायलो फुडें सरता. तूं आतां सुद्दां पळयत जाल्यार ज्यो भायर भायर आसतल्यो त्यो खंय तरी घरा बरो सपोर्ट आसा म्हणूनच भायर आयला आसतल्यो. सो म्हाका दिसता इट विल टेक आनी थोड्या तेंपान हजबंड्स आर आतां व्हेरी सपोर्टीव. इन-लॉज पळयल्या हांवें, पीपल आर सपोर्टीव. हांव म्हज्याच घरच्यान सांगता माय फॅमिली इज एक्स्ट्रीमली सपोर्टीव. खंय तरी हांवूच फाटीं फुडें सरतालें आसूं नाका पॉलिटिक्स एकटो आसा आनी नाका म्हणून पूण बरोबर काम करपाक म्हणजे तो आतां एका तो MLA आसा जाल्यार हांव कावन्सील आसा म्हणटकीच खंय तरी म्हाकाय मातशें कोऑर्डिनेशन आमचें बरें पडटलें. सो म्हाका दिसता इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम. थोड्या तेंपान आतां हळू येवपाक लागल्या तश्यो आनी थोड्यो येतल्यो. ओके, जशें तुवें सांगलें की बायल असली काय ना ताका खुबशे रोल प्ले करचे पडटा आनी सद्या तूं तेच करता. घरानूय तुका मॅनेज करचो पडटा, मागीर एज अ कावन्सिलर परते MLAची वायफ म्हणल्यार काय तुजें आतां रोल आनीक वाडला. सो हे सगळे रोल तूं कशें डिफरन्शिएट करतले? म्हाका दिसता फॅमिली सपोर्टीव आसत न्ही जाल्यार आतां म्हणलें तशें हांवें अर्द गोश्टी सारक्यो जाता. पूण सगळ्या रोल्सां मदीं सगळ्यान चॅलेंजींग म्हाका दिसता घरचोच रोल. कित्याक एक आवयचो जो रोल आसा तो टॅकल करप. जेन्ना आतां आवय बापूय दोगांय पॉलिटिक्सान आसा ताका मातशें बरे भशेन घेवचें पडटा. कित्याक आतांच्या भुरग्यांक टायमूय जाय आसता आनी तांचें लक्षूय दिवप गरजेचें आसता. म्हाका ह्या बाबतीनूय हांव सामकें फॉर्च्युनेट आसा की म्हजी इन-लॉज आसा ती म्हणजे म्हजी जी फॅमिली आसा ती ताजे अर्द मॅक्सिमम ते तांच्याच कडेन आसता. पूण हांव आसता तेन्ना म्हजो फूल अटेन्शन
ते एकटेच घेता. सो खंय तरी म्हाका दिसता ताका बायलेक आपलें घर हें ताजो सगळ्यान व्हडलो चॅलेंजींग हें आसता. वीथ गूड प्लॅनिंग बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार पडूंक शकता. सो म्हाका दिसता एवरी रोल हॅज अ डिफरंट एज टू इट म्हणटात तशें. सो आय वूड प्रिफर द होम रोल. ओके, माझा नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन तुका तोच आशिल्लो की तू खंयचो रोल चड एन्जॉय करता किंवा तू चड रोल खंयचो प्रिफर करता? बीइंग इन सोशल वर्क इज व्हेरी सॅटिस्फाईंग इन अ डिफरंट वे. म्हणजे बरें दिसता लोकांची कामां जाता तेन्ना आपल्या शाराक खंयची तरी कामां आपल्या हातांतल्यान घडून येता हाजे इतलें सॅटिस्फाईंग कांयच ना. पूण परते एक आवय म्हणून एक बायल मनीस म्हणून म्हाका हांव जेन्ना म्हणजे घरच्यो गोश्टी आसता ते म्हाका खरेंच आवडटा. मे बी बिकॉज फाटलीं 2-3 वर्सां आमी कंटिन्युअसली भायर उरल्या, कंटिन्युअसली खंय तरी कामान उरल्या. सो खंय तरी जेन्ना घरा आसता, जेन्ना आपले घरचें काम करता तेन्ना खंय तरी बरें दिसता. पॉलिटिकल रोल्स आर सोशली जेन्ना तूं लोकांक मेळटा, सोशली जेन्ना तूं इंटरॅक्ट करता तेन्ना तुजो व्याप म्हणजे तुजें खंय तरी तुजें इंटरॅक्शन, तुजें लोकां कडलें तुजो संपर्क हें सगळें. सो हाकाय बी 2 डायमेन्शन परते आसा. म्हणजे आपापल्या परीन ते दोनी रोल वेगळे वेगळे आसा. सो ऑल वी नीड टू डू इज स्ट्रायक अ बॅलन्स बिटवीन द टू. म्हणजे अती भायर आनी अती भितर हें करनासतना जर तूं सारको बॅलन्स स्ट्रायक करत जाल्यार म्हाका दिसता आनी खूब जाणां बायलो अशें येवपा पावतल्यो ह्या फिल्डान. ॲक्च्युली आमी हो प्रश्न खूप जाणांक विचारतात की तू जेन्ना भायर काम करता तेन्ना तू घर आणि तुजे भायलो वेव्हार किंवा तुजे बिझनस वॉट एवर कितें आसा तें तू कशें बॅलन्स करता. आनी हेजे तुवें म्हाका दिसता बेस्ट आन्सर दिला की तू एक बॅलन्स जर करशी, चडूय भायर ना आनी चडूय भितर ना, आनी एक बॅलन्स दवरीत जाल्यार खुबश्यो बायल्यो भायर सरतल्यो. इट इज रियली म्हणजे थॉटफूल तुजे सारकें. ओके, सो तू तेच आपणायता. दॅट्स व्हॉट आय ट्राय. फूल टायम बिजी आसता. सो हो प्रश्न तुका विचारू की नाका हो म्हाका प्रश्न पडला, पण ऑब्वियसली स्वता खातीर टायम काडटा आसतले आनी तो टायम काडटा तेन्ना कितें करपाक आवडटा? स्वता खातीर टायम काडप इट्स लायक प्रिमियम रायट नाव. म्हणजे चडशे खंय ना कित्या खातीर तरी भायर उरता. सो स्वता खातीर टायम काडपाचो आसा जाल्यार हांव चडशे घरा आसता. म्हाका वाचन आवडटा, पूण वाचन पयलीं भशेन आतां जायना. म्हणजे तितलो टायम हांव दिवपाक पावना. तातूंत घरची बाकीची कामां आसता, खंय तरी कॅचिंग अप म्हणटात तशें घरांतले बारीक बारीक सगळें काम आसता. सो युजली जो मी टायम म्हणटा पळय तो मेळटा तेन्ना आय प्रिफर टू स्पेंड इट एट होम. या विथ माय फॅमिली. बट आय इक्वली एन्जॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ पिपल्स फंक्शन्स बिकॉज दॅट्स वॉट पीपल वॉन्ट टुडे. लोकांक आज संपर्क जाय, लोकांक आज तुजी कनेक्ट. आतां पयलीं भशेन ते फक्त काम केलें गेलें ना. लोकांक खंय तरी एक रिलेशनशीप, एक बॉन्डिंग जाय आसता, जें म्हाका दिसता आमी जे हांगा आमचो जो ग्रूप आसा, आमच्या खातीर लोक वावुरल्या तांचे बरोबर आमचो एक फॅमिलीचो बॉन्ड आसा. सो खंय तरी तांचें कितें आसत जावं हे सगळ्या हातून आमी सांबाळून घेतात. आनी जो असो बारीकसो कितें टायम उरता तो मागीर आमी घरा आसता. फॅमिली टायम. ह्या सगळ्या भितर तुका कितें दिसता तुजो स्ट्रॉंगस्ट सपोर्ट कोण? आनी आज तूं ज्या स्थानाचेर पावला, इतली नामना मेळयला, ताचें तूं फूल श्रेय कोणाक दितलें? माय स्ट्रॉंगस्ट सपोर्ट रायट नाव म्हणटा तशें जाल्यार म्हजो घोव. कित्याक काय म्हणल्यार ह्या फिल्डान येवपाचें म्हजें तितलें व्हडलें मन नाशिल्लें, पूण खंय तरी ताणें म्हाका सांगलें की तूं ह्याच हातूंतल्यान आयलां, तुज्या खातीर तें नवें कांय न्ही आनी खंय तरी तूं म्हाका हेल्प करत आयलां. सो आतां तुज्यान जातलें. सो हो खंय तरी कंटिन्युअस सपोर्ट ताजो आसा. ताजे सोशल वर्काचो म्हजो जो कल आसा तो खंय तरी ताज्याच कडल्यान. कित्याक तो सोशल वर्कर म्हणूनच पयलीं स्टार्ट जाल्लो. तो एक्चुअल पॉलिटिक्सान येवपा खातीर ताणें केन्नाच काम केलें ना. सो खंय तरी सोशल वर्क करत करत ताणें ही हॅज मेड हीज वे अप. सो खंय तरी ताकाय दिसतालें की तुवें म्हज्या बरोबर तुवें करचें. आनी आतां सुद्दां वास्को तूं पळयत जाल्यार आमकां दोगांकूय
आमी खंय तरी तुका चडशी एकाच बरोबर काम करतना खंय तरी दिसताली. लास्ट 15 वर्सां आमी तशें काम केलां. जडण घडण म्हणटलें जाल्यार खंय तरी म्हज्या आई बाबाक हांव तितलेंच श्रेय दितां. म्हज्या भितरलें कॉन्फिडन्स म्हाका खंय तरी भायर धाडपाचें. त्या वेळार चलयांक भायर धाडनाशिल्ली, त्या वेळार सुद्दां म्हाका खंय तरी पुण्या सारक्या शारांत धाडून खंय तरी म्हज्या भितर जे संस्कार, कॉन्फिडन्स जावं बाकीचें म्हणजे शिक्षण जावं, म्हाका आवडटा तें शिक्षण घेवपाची जी तांची पूश आशिल्ली. इट इज नॉट इजी आपल्या एकट्या भुरग्याक खंय तरी तेन्ना मोबायलाचो कांय ना खंय तरी पयस धाडप आपल्या पासून, जेन्ना तितली स्टायल नाशिल्ली धाडपाची. आतां म्हणटू सर्रास लोक भुरगीं भायर धाडटात. सो त्या वेळार धाडून खंय तरी म्हज्या भितर विश्वास दवरून म्हाका म्हजें शिक्षण पुराय करपाक दिवन, म्हाका जाय तें फील्ड घेवपाक दिवन, म्हाका जाय त्या मनशा कडेन लग्न जाता पर्यंत जो सपोर्ट म्हाका म्हज्या आई बाबा कडल्यान मेळ्ळा. दे आर इक्वली अ पार्ट ऑफ माय फूल पर्सनॅलिटी म्हणटात तशें. आनी हांगा वन्स पोस्ट गेटींग मॅरीड म्हाका सुपर सपोर्ट मेळ्ळा म्हज्या मिस्टरा कडल्यान आनी फ्रॉम द एंटायर फॅमिली. सो फॉर मी रादर देन इंडिविज्युअल्स न्ही, हांव फॅमिलीज म्हणटलें. दोनी फॅमिलींनी म्हाका जो जे प्रेम दाखयला, म्हणजे खंय तरी जे बॉन्डिंग आसा म्हजें एंटायर फॅमिली बरोबर, फक्त एक आनी दोन न्ही, फूल फॅमिली बरोबर खंय तरी एक कंप्लीट तुका एक आत्मविश्वास निर्माण जाता तुज्या भितर की हां हें हांव करूंक शकता. म्हजे कडेन 4 लोक आसता उलोवपाक. म्हणजे एक खंयची गोश्ट म्हाका दिसली कितें प्रॉब्लम आसा, खंय तरी एक दोग तीग जाणां कडेन उलोवन हांव आय कॅन टायड ओवर इट. सो म्हाका दिसता एक स्ट्रॉंग फॅमिली बेज आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इतले वर्साचे तुजे खंयचे सामाजीक कार्य उरला कशें तुका दिसता, जे आतां पुराय जातले, आतां तुका ती संद मेळ्ळा कशी? सामाजीक कार्य म्हणटलें जाल्यार गेली 10 वर्सां, म्हणजे ह्या 10-15 वर्सां वास्को शाराक कितें म्हणटा ताका विकासा पासून वंचीत रावचें पडलें कंप्लिटली. खंय तरी पॉलिटिकल म्हणजे दुर्लक्ष अशें. पूण आतां खंय तरी म्हाका दिसता आतां दाजी निवडून आयला MLA म्हणून आनी हांव ह्या वॉर्डाचें कावन्सिलर. सो म्हजें खूब मनान आसा की खंय तरी आमकां जाय आशिल्लें वास्को एक सुंदर शार, एक खरें जे पोर्ट टावन म्हणून आमी म्हणटात वास्को, पूण वास्कोन पोर्ट टावना सारकी कांयच फेसिलिटीज ना. इतले सगळे एअरपोर्ट, पोर्ट सगळे हांगा आसून सुद्दां कांयच हांगा ना. आनी इतले व्हडले कॉर्पोरेट हावजीस आसा तरी वास्कोन जाय तसो डेवलपमेंट दिसना. सो म्हाका दिसता खंय तरी की इतले वर्सां जे जावना वास्कोन ते आतां घडोवन हाडपाची आमकां संद मेळ्ळ्या आनी ताज्या खातीर आमी फूल झोकून दिवपाक रेडी आसा सद्याक. म्हणजे आमची ऑलरेडी कामां आमी ऑलरेडी प्लॅन केल्ली आसा. फर्स्ट आमकां दिवपा जाय तो सिटीक एक बरो लूक, म्हणजे सगळे इन प्लेस, कॉस्मेटीक न्ही, खंय तरी कितें जे जाय खूब गोश्टी आसा करपाच्यो वास्को. सो म्हाका तें करपाचें सगळ्यान पयलीं ऑन टू डू लिस्ट म्हणटात तशें सद्याक. फुडल्या 5 वर्सांनी शमी स्वताक खंय पळयता? फुडल्या 5 वर्सांनी शमी एक पयलीं 5 वर्सां वास्को आमी जाग्यार घालतकीच खंय तरी आनी बरें कितें करूंक मेळटा तर तितलेंच पळयता. कित्याक म्हजें तशें पॉलिटिकल एम्बिशन ना, टू बी व्हेरी ऑनेस्ट वीथ यू. बट म्हाका खरेंच समाजकार्य फुडें म्हजें व्हरपाक आवडटलें. म्हणजे खंय तरी आमकां जाय तशें जें वास्को जर शार जालें जाल्यार ताज्या फुडले मागीर स्टेप्स कशें आमी आनी कितें बरें करूंक शकता हाजेर आमचो भर आसतलो. सो फुडल्या 5 वर्सांनी तुमी हांगा परती येता तेन्ना नक्की हांगा तुमकां खुबश्यो चेंजीस दिसतल्यो अशें हांव एकदम हातून सांगूंक शकता, गॅरंटीड सांगूंक शकता. कार्यावळ सोंपोवपाची आसा, पण म्हाका तुका एक प्रश्न खरेंच विचारून दिसता. तो इतली सुरवात केली करियरची कॅमेऱ्याच्या त्या वटेन रावून, आतां कॅमेऱ्याचे मुखार बसून कशें दिसता? बरें दिसता. पयलीं ऑकवर्ड जातालें, म्हणजे खंय तरी म्हाका प्रश्न विचारपाची इतली संवय जाल्ली की आतां उत्तरां दिवची पडटा. सो पयलीं संवय आशिल्ली न्ही. सो आतां मातशें संवय जाल्या, आतां ह्या दिसांनी उत्तरां दिवन संवय जाल्या. बट इट्स अ गूड चेंज. खंय तरी हॅव कम अ फूल सर्कल म्हणटात तशें, फ्रॉम वन सायड टू दी अदर. येस येस. सगळ्यो बायलो ज्यो आसात ती आज तुका पळयतात, एक तांच्या खातीर तूं इन्स्पिरेशन, तुजी फूल जर्नी जी आसा इट्स रियली इन्स्पायर करता तशी. ह्या सगळ्या बायलां खातीर तुजो एक आमकां मेसेज?
बायलां खातीर म्हजो एकूच मेसेज आसतलो की जें तुमकां मना पासून करून दिसता ताजेरूच लक्ष दिवन तेंच करपाक फुडें सरात. कित्याक काय म्हणल्यार आपलें जर प्लॅनिंग आनी तुमी जर प्लॅन करून मनांतल्यान जर तुमी जी गोश्ट करता तातूंतूच तुमकां यश मेळटा. खंयचीय गोश्ट हाफ हार्टेड जी करतात आमी तातूंत तुमी फुडें खंय ना खंय तरी तें अर्दवट उरता चडशें. सो आतां सुद्दां पळयत जाल्यार कोणाक दुसऱ्यांक आवडटा म्हणून कितें करच्या बदला स्वताक कित्याक आवडटा ते विचार करून त्याच एका रस्त्याचेर जर तुमी फुडें वचत गेले जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली सक्सेस वील बी योर्स. शमीन खरेंच एक सुंदर मेसेज दिला आमच्या सगळ्यां खातीर की तुमकां जें करपाक जाय तें मनांतल्यान करात, उगीच दुसरें सांगता म्हणून करनाकात आनी ताजेरूच सारको फोकस करून तुमी तातूंत यश मेळ्ळ्यात. हो सुंदर मेसेज घेवन हांव आजची कार्यावळ हांगा सोंपयता. शमी, तूं हांगासर आयलें, इतले बिजी आसता तरी तूं आमकां वेळ दिलो, ताका लागून खरेंच तुका मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी तुज्या फुडल्या वाटचाली खातीर तुका ऑल द बेस्ट. थँक्यू. अस्मितायच्या आयच्या भागान आमचे बरोबर आशिल्ले आमचे आयचे सोयरे शमी कृष्णा साळकर आनी ताणें आपली इन्स्पायरींग स्टोरी सांगली, तुमकां इन्स्पिरेशन दिला आनी हेच इन्स्पिरेशन घेवन आमी आयची कार्यावळ हांगा सोंपयता. फुडल्या भागान मेळुया अशीच आनी एक इन्स्पायरींग स्टोरी घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात अस्मिताय, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. देव बरें करूं.